नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज खंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। हरमल खालसा वाड्यार 6-7 चॅक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुदैवान टोळी जिवीत हानी। आमदार जीत आरोलकारान घडणूक थळार वचून केली पळोवणी। मडगांव नवे मार्केटांतल्या 2 दुकानांक मध्यान राती लागलो उजो पालोवपी दान उजो हाडलो नियंत्रणात। उजो कसो लागलो हाची मेळूंक ना म्हायती। कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात आता मेरेन 5 बळींचो जबाब केला नोंद। वावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय, डीआयजी वर्षा शर्माचें आव्हान। अमेरिकी प्रशासनाकडेन करार करूंक ना जाल्यार काय पेटंट वखदांचेर 100% मेरेन लायतले आयात कर। ट्रंपाचो फार्मा कंपन्यांक इशारो, देशभरात जावपाक वखदांचो उणाव। फाटल्या 50 वर्षांत काँग्रेसीन देशा खातीर करूंक ना कांयच, फक्त केले लूटमार। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप। लोकांनी फोंड्या पोर्ट वेंचणुकेक रितेशाक दिवचो तेंको, केले आवाहन। आणि उमेदवार गितेश नायकाक अटक करचो म्हणून पुलिसांचेर घालत दबाव। आपाचो आरोप हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक लावन दाखोवचो हात, वाल्मिकीचें आव्हान। आता खबरो विस्तारान। हरमल खालसा वाड्यार 6-7 चॅक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दाक कैद केले उपरांत उजो पालोवपी दान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। मजगतीं थळावो आमदार जीत आरोलकार हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली आनी हे विशीं मुख्यमंत्र्यांक लेगीत कैद केल्ले आसा। कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात बळींसयत बायलांचो जबाब नोंदपाचें काम पुराय जालें। आता मेरेन ह्या प्रकरणात 5 जाणांच्यो तक्रारी नोंद केल्या अशी माहिती पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा हांणी दिल्या। ह्या प्रकरणाची गंभीरताय पळोवन वावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशेंय आवाहन पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा हांणी केलां। अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी संवसारभरांतल्या वखदा कंपन्यांक बंधनां घाल्यात। फुडल्या म्हयन्यांत अमेरिकेच्या प्रशासनाकडेन करार करूंक ना जाल्यार कांय पेटंट केल्ल्या वखदांचेर 100% मेरेन आयात कर लायतलो असो इशारो डोनाल्ड ट्रंप हांणी फार्मा कंपन्यांक दिला। संवसारातली फार्मसी मानपी भारतासयत पुराय जागतिक वखदा बाजारपेठेक आता डोनाल्ड ट्रंपाच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणाची कडू डोस घेवची पडटली। इराण आणि अमेरिके मदीं वाडत आशिल्ल्या तणावात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हांणी परकी पेटंट केल्ल्या वखदा वयल्यान थेट 100% आयात कर लावपाचें थारायला। अमेरिकेचे परकी वखदा वयल्यान अवलंबन उणें करप आनी संवसारीक कंपनींक अमेरिकेत उत्पादन सुरू करपाक लावप हो ह्या निर्णया फाटलो मुखेल हेतू आसा। ह्या निर्णयाक लागून संवसारभर वखदांचो उणाव जावपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका करीत फाटल्या 50 वर्षांत काँग्रेसीन देशा खातीर कांयच करूंक ना, फक्त लूटमार केल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो। तशेंच काँग्रेस पक्ष खोटो आनी कोट्यांनी रुपयांच्या घोटाळ्यांत अडकून उरिल्लो पक्ष अशेंय तांणी म्हळें। फोंड्या पोट वेंचणुकेक मतदारांनी रितेश नायकाक तेंको दिवन भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक बळगें दिवपाचें आवाहन तांणी केलें। तशेंच 2027त भाजपाकूच जैत मेळोवन दिवचें अशें आवाहनूय तांणी केलें। काँग्रेसीन फाटल्या 50 वर्सांच्या कार्यकाळात कांयच करूंक ना, वयल्यान जाल्यार ह्या देशाक लुटपाचें काम केलां आनी आतां उरलेलेय बी जे आहा पळय जॉयन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर फोंड्यांतले लोक थंयसर जॉयन जाल्ले आसा। हांव तुमकां मुद्दामून सांगता ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा। तुम्ही हिस्ट्री काढून पळयात। हांव जर त्यांची हिस्ट्री सांगूंक वचत
जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना कदाचित तुमकां खबर आसचें ना. म्हणजे 2G स्कॅम पासून ती कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात ह्या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, ह्या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला की तुमचें एक मत हे बाब रितेश रवी नाईक हाका विधानसभेत तर पावयतले बट त्या बरोबर तुमी डबल इंजिनचे सरकार म्हाका आनीक स्ट्रेंथ दितले, म्हाका आनीक घट्ट करतले आनी परत एकदा 27 डबल इंजिन सरकार हाडटले. आप पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हाच्या आड अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावा आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन ताका अटक करचो म्हणून पुलिसांचेर दबाव घाला. तशेंच हे राजकी कट भाजप आनी काँग्रेसीन मेळून रचला अशे आरोप वाल्मिकीन केल्या. भाजपाक आनी काँग्रेसीक हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान वाल्मिकीन दिलां. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्लो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांच्या अडचणीत वाड जाल्या. सुमार 5 लाख रुपयाच्या चेक बाउन्स प्रकरणात कितलेशेच फावटी समन्स जारी करून न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान ताचे आड अजामीन पात्र वॉरंट जारी केल्लो. हो अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावो करीत सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन आपाचो उमेदवार गितेश नायकाक अटक करचो म्हूण पुलिसांचेर दबाव हाडला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. भाजप आनी काँग्रेसी भितर हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. बीजेपी आनी काँग्रेस पार्टी चवथाळ्या पयल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आनी आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा. पयलीं तुमी पळयलें मिडिया आनी सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या नाल्यार असली कामां करता आमी ते करता. ताच्या मागीर तुमी पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचे ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून आनी नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आनी इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला आनी इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदे व्हडलें षडयंत्र केलां की आमच्या कॅन्डिडेटाक अरेस्ट करपाचो. म्हणजे 4 दीस उरले कॅम्पेनिंगाक. हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आनी आमची पार्टी हें चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका अरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां. तुम्ही पळयलें की सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काढले आमच्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन. आतां ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द फोंडा पुलीस आनी पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आतां विकेंड आसा कशें तरी भितर घालात आनी कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आनी ताका कॅम्पेनिंग करून दिवं नाकात, लोकां पर्यंत पावंक दिवं नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां म्हायती आयल्या. आमी लिपूंक ना. तुमकां कापासदात आसा जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखयात तुमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रशासनातल्या भ्रष्टाचार गैरव्यवहार आणि दुर्लक्षांचे धक्को दिवपी आकडे उजवाडाक आयल्यात. वट्टे 168 प्रकरणांतल्यान 93 प्रकरणां अजून प्रलंबीत आसा. बेकायदेशीर बांदकामां सावन सरकारी निधीचो गैरवापर मेरेन प्रशासनान नेमकें कितें चल्लां आनी इतल्यो केशी अजूनय कित्याक अडकल्यात पळया खाशेल रिपोर्ट. प्रशासनातले अनियमितताय आणि भ्रष्टाचाराचे जाळें दिसान दीस वाडत आसा हे आंकडेवारींतल्यान स्पष्टपणान दिसून येता. वट्टे 168 प्रकरणांतले 75 प्रकरणां सुटावे जाल्यात तरी 93 प्रकरणांचो अजून चौकशी सुरू आसा वा प्रलंबीत आसात. वर्सा प्रमाण आंकडेवारी पळयल्यार 2021 वर्सा 68, 2022 वर्सा 79 आनी फुडल्या वर्सांनी प्रकरणांचो आंकडो वाडत आसा. ह्या प्रकरणांचो तपशील चड धक्को दिवपी आसा. CRZ वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम, उदरगत ना आनी उल्लंघन, सत्तेचो गैरवापर आनी अधिकाऱ्या कडल्यान भ्रष्टाचार, खोटी कागदपत्रां आनी फटवणूक करपाचे प्रकार, तेच प्रमाण सरकारी निधीचो गैरवापर, निविदा प्रक्रियेत अनियमितताय, प्रकल्प फुटून नेम आडावप ह्योय गजाली उजवाडाक आयल्यात.
ताजे परस चड गंभीर म्हळ्यार कागाळी आसून लेगीत अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाय करूंक ना, म्हटल्यार स्पष्ट दुर्लक्ष. जमनीच्या वेव्हारांतय व्हड प्रमाणात अनियमितताय उक्ती जाल्या. जमीन हडप, बेकायदेशीर रुपांतर आनी नेमांचे उक्तेपणान उल्लंघन हे सगळे पळोवन एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता, इतली केशी कित्याक प्रलंबीत आसा आनी गुन्यांवकारांचेर केन्ना कारवाय जातली. प्रशासनाचेर सामान्य नागरिकांचो विस्वास तिगोवन दवरपा खातीर आतां ठोस आनी पारदर्शक कारवाय करप खूब गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा मार्केटात शुक्रारा सकाळी एक धक्को दिवपी चोरयेची घडणूक ताणो आयल्या. चोरांनी 6 दुकानांची कुलपां फोडून रोख रक्कम आनी म्हाल लुटलो. म्हापसा पुलिसांनी हे संबंधी केस नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. पळयात. शुक्रारा सकाळी म्हापशेच्या बाजारपेठीत चोरीची घडणूक उजवाडाक आयला. अनवळखी चोरांनी एकाच वेळार 6 दुकानांक लक्ष करून दुकानाची कुलपां फोडून भितर सरले. चोरांनी दुकानांतल्यान रोख रक्कम आनी मोलादीक वस्तू लुटल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. सकाळी दुकानदार बाजारात आयले उपरांत ही घडणूक उजवाडाक आयली. ते उपरांत पुलिशेंत रोखडीच पुराय माहिती दिवन कागाळ दाखल केली. म्हापसा पुलिसांनी पंचनामो करून सीसीटीव्ही फुटेजाचेर आदारून आरोपीचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या. या घडणुकेक लागून वेपाऱ्यांमदीं भयाची वातावरण निर्माण जाला. सकाळी सोंग येयली पळय हांगा तेन्ना आमी बसतालो आमटान काडटा आमटान बी काडली आनी आमी अशी वयताली पळयताले शॉप ओपन आहा. आमकां कितें दिसलें तेन्ना सकाळी बी ओपन करून एक सायड गेला काय ना दिसलें आमकां. मागीर आनी पळयलें ते बायल ती सायडीक बसलेली ती कितें म्हणून बाय पळय गो लॉक फोडलेले हायचे म्हणून लागलो. म्हणून पळयलें हात लावन पळयलें जाल्यार भितर लॉक कितें आले ते वचप आनी ना न्ही तेन्ना कोणाक तुवें आसलें ओपन म्हटलें आनी आमी उगी रावली. पळयताले मागीर तेचे पळयताले तेचेय लॉक फोडला ते पळयले म्हणून आमचेर तेचो नंबर नासलो न्हू हेंचोय नासलो तेजो. पळयताले तिसरे हेचे फोडला पोती हाडून वयता जाल्यार 3 शॉपां. मागीर कोण म्हणालो फाटल्यान 2 शॉपां फोडल्या म्हणालो. मागीर आमी हांकां सांगलें शॉपवाले येयले तेन्ना अशें शेजार पळया शॉप. मागीर तेंच्यांनी फोन मारून मागीर ते सगळ्यांक वयले शॉपवाल्यांक म्हणजे सगळें उस्तिला तेणे सगळे पयशे पळयले आनी पयशे तेंकां मेळोंक ना. सकाळच्या टायमार चडसो आमचो शॉपान नासता म्हाजो दुसरो बिजनस सो म्हाका सकाळी कॉल आयलो की चोरी जाला आमच्या शॉपाचेर. सो म्हाका कितें 100% गॅरंटी आहा की तो चोर परत मेळपाचो ना म्हणून हांव कितें सुशांत सकाळी वळखपा आयलो जाल्यार म्हाका हांव पुलीस रावल्ले. आमचो कावंटर सगळो फोडला. सीसीटीव्ही कॅमेरा बी ना हांगा आमचे सीसीटीव्ही काउंटरांतले पयशे आयले. सारको तेणें एक्झॅक्टली तो कावंटरच फोडला म्हणजे कशें आसता तो चोर हांगासरूच आसतलो ह्याच एरियांतलो म्हणजे तो भायलो आसतलो एक डेफिनेट आसतलो तो डेफिनेट. पूण तो तेणें हांगाची सगळी पळोवन गेलो ज्या जाग्यार तो ज्या तरेन भितर सरला पळय तेणी ते आमचे ज्या जाग्यार काम मेळपाचें ना त्या जाग्यार वचून तेणी फोडलें ना. कावंटर सुद्दां आमचो अशा जाग्यार आसा तो कोणाकच मेळटलो सादारण मनशाक. तो दुकानां हे जाले फोडल्या काल रातची. ती सारकी एक्चुअली दुखद घटना आसा. आनी कितें आसा न्ही आमी प्रत्येक चवथी कडेन दिवाळे कडेन बसून आमी सीओ म्हणजे म्युन्सिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंट आमच्या पोलिसां कडेन बी आमी कोऑपरेट हे करता वचून निवेदन दिता उलयता तेंचे कडेन मिटींग तेन्ना ते त्या टायमार न्ही बरें कोऑपरेट करून रातची बी गस्त घालता. पूण कितें जालां ते तशी जी सेवा मेळोंक जाय पळय त्या डिपार्टमेंटा कडसून ती अश्यो काही गजाली घडल्यो न्हू तेन्ना ते कळटा की ते काम सारकें जायना म्हणून. आतां म्हापशान कितें जाता फक्त एक अनाउन्समेंट आनी ती कृती म्हणटा पळय ती जायत ना. हे आमी फाटल्या फावटी हावसिंग बोर्डानूय जाल्लो असो इश्यू आनी चोरी जाल्लेली तेन्नाय हे नोट काडलेले. म्हाका दिसता म्हाजी अपील आसा आतां आमच्या आमदाराक की तुमी हेजेर मातशें लक्ष घाला. कांयच खंयच्याच गोष्टीचेर म्हापसान कितें जाता तेचेर तुमचें लक्ष नासता. पण एक कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें सगळी कडेन म्हापसान हे गरजेची गजाल आतां आसा करंटली. आयज तांकां ट्रॅक करतले जाल्यार नो सीसीटीव्ही कॅमेरा व्हिडिओ फुटेजीस अवेलेबल. सो पुलीस कशें करतले ट्रॅक. लोकांची आपली जी दुकानांचेर पर्सनल सीसीटीव्ही कॅमेराज आसात ते चलतात मातशें म्हणून तांकां कितें तरी इन्फॉर्मेशन मेळत आनी मे बी सम हियर्स ऑर आय विटनेसीस जर आसा जाल्यार. पण नाल्यार असले क्रायम आतां ट्रॅक करपाक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जाल्ले आसा गोंयांत कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड आसा ते नॉट इन प्लेस. ना अजून एक्झॅक्ट टायम कळना आमकां कितें जालां ते. सीसीटीव्हीच हे जायना न्हू अजून टायम एक्झॅक्ट कितलो जाला तो पूण नायट टायम जाला ते. आमचे सीसीटीव्ही जे मेळटा पळय हे आमचे सीसीटीव्ही कॅमेराचेर आमकां कितें क्ल्यू मेळटा तेचेर आमी डिटेक्ट करता ऑर आमची इंटेलिजन्स आहा तेचेरूय आमी डिटेक्ट करता. सो हेचे फुडें आमी आनी इंटेन्सिफाय पेट्रोलिंग करतले आनी जे कोण हितून इन्वॉल्व आहा तेचेर स्ट्रिक्ट कारवाई करतले.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. साश्टीतली लायफलायन साळ न्हंयत सिवरेजीच्या प्रश्नावेल्यान एक गंभीर प्रश्न निर्माण जाला. मात हो प्रश्न अजून तडीक लागना. कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत साळ न्हंयचो प्रश्न अजून मेरेन जैसे थेच आशिल्ल्यान आमदार वेंझीन सरकाराक फेल म्हणला. तशेंच सरकारा कडेन हो प्रश्न तडीक लागना जाल्यार आपल्याक चेअरमॅन करात असोय सल्लो ताणें दिला. पळयात. सागरी वर जी आमची आसा तिका वाचोवपाची अत्यंत गरज आसा. आमी जर पळयलें आतां मडगांवाच्यान जवळ जवळ 5 गटर जे आसा, एक तुका खारेबाना वयल्यान येता हो जो आसा आमकां दिश्टी पडटा, तसो आमकां दुसरो एक ओल्ड मार्केटान दिश्टी पडटा, तिसरो आमकां SDPD मार्केटान दिसता, आनी तेजे नंतर अशे बारीक बारीक खूब आसा जे कंटिन्युअस फ्लो जाता आनी हे सागरीवर प्रदूशीत करता. सो सागरीवर जर प्रदूशीत करपाची थांबपाची जाल्यार तेका हे म्हणटा सगळे बंद जावपाक जाय. आनी सरकारान इतले पयशे मोडले आतां की तुका सिवरेज प्लांट घातलो, सिवरेज लायनी घातल्यो. पयलीं आतां एक नवीन लायन घातल्या 2-3 वर्स पयलीं. पूण ह्यो जर म्हाका दिसता हे जर डायरेक्टली जर ताका कनेक्ट केले, व्हाळच जर कनेक्ट केले जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो दिसता. पूण सरकार खुबशे पयलें आतां एक बांदार बांदला. बांदार 5 वर्स पयलीं बांदलेलो. तेजे फाटल्यान उद्देश कितें आसलो की गटराचें उदक येतलें तें स्टॉप जातलें, ते बांयक वयतलें, बांयक कचरो उरतलो आनी ओवरफ्लो जावन वयतलें म्हणून. पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. तशेंच दुसरें आमी पयलें गांधी मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केला, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन नुस्त्या मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केलो, तेजेर कितें तरी पयशे मोडले आनी तेजो आउटकम कांय ना. सो आमकां कितें जाय, आमकां हेतून तर पॉलिटिकल बिलकल कांयच ना, कोणाचे त्रास करपाचे ना. आमकां जाय सागरी वर निवळ जाल्ली जाय. सागरी वर आमकां खेळपा मेळपा जाय आमच्या भुरग्यांक, फुडली जनरेशन. हाजेर आतां बेजीक उपाय म्हणटा तो कितें सारको? उपाय म्हणजे बंद करपाचे. जे पळय आतां आमी म्हणटा इतली सिवरेज लायनीचे पयशे मोडले, मॅन्युअल मारता प्रत्येक कडेन म्हणल्यार फाटली 20 वर्सां जाल्यार मॅन्युअलच मारता पळयता. सो हे मॅन्युअल जे मारले तेतून भितर सोडपाचें आनी प्लांटाक कनेक्शन दिवपाचें. इतली सिंपल आहा तें. आतां सपोज जर जायना हांगाच सुद्दां जर मुखार जर मॅन्युअल मारलो आनी तें कनेक्शन करून जर तुमी हेका दिलें, प्लांटा दिलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. सिवरेज डिपार्टमेंटाचें काम जे जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना. न्हू तें कळच ना आमकां कितें चल्लां म्हणटा तें. फक्त आमकां दिसता ते रस्त्याचे हॉटमिक्स घातलो रस्तो तेन्ना आमी पळयता खणटा मॅन्युअल मारपा खातीर, आनी मॅन्युअल म्हणटा चालूच आसा. पूण तुवें जर पळयलें पावसा उदक नावेली बी त्या रस्त्याचे वयर उदक येता, तुका फवारे कशे वयर येता म्हणजे हेजो कितें तरी ते प्रॉब्लेम आहा. प्लांटाकय प्रॉब्लेम आसा. मडगांवां खूब कडेन उदक येता, कोमा एरिया सगळी फ्लडेड जाल्लेली आसता. सो हेजेर बरो विचार करून करपाक फुडली आमी म्हणटा आतां विजन 2047 म्हणटा आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय म्हणटा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतले आमी बेजीक आमचो जो नालो आसा, जो रिवर आसा तिका सांबाळपाची गरज आसा. नाजाल्यार जावची ना. ही रिवर निवळ जाल्यार अख्खी मडगांव निवळ जाता. ही घाण हितून आतां डेंग्यू केसी कितली जाता, मलेरिया केसी कितली जाता, कोण विचार करता हेजेर? आमी म्हणटा डेंग्यू जाले म्हणटा वयता ती एरिया फॉग करता आनी वयता. फॉग करपाची गरज नाले बंद करा आनी पॉसिबल आसा तें. प्रत्येक घरा कनेक्शन दिया. प्रत्येक हॉटेला मडगांवाचे म्हाका दिसता 50% हॉटेलां कनेक्शन नासतलें सिवरेजीचे. करा तांकां दिया न्हू ना. वन टायम तांकां फ्री करून दिया न्हू. हेजे खातीर जर गोंयांक बरें जाता जाल्यार फ्री दिया न्हू कनेक्शन. कमिशन जाल्लें आसा तरी आसतना जे सिवरेजी वॉटर 8 नाल्लांतलें येता तें भायर व्हांवता. हांव हे डिपार्टमेंटाक आनी हे सरकाराक दोगांयकूय कंबायन करून बंडल करून बांदून सांगो सोदिता की तुम दोगोय फेलियर, सरकारूय फेलियर, डिपार्टमेंटूय फेलियर. नॉर्दर्न ट्रंक सोडून दी, ती जातली तेन्ना पळया. सायपम कंप्लीट जालें म्हणटा कांयच कंप्लीट जालें ना. सायपम लेक तुमचो चोयल जाल्यार थिंग जो नल्ला डायवर्ट करपाक तो केल्लो, तो डायवर्ट जावन STP वचपा नाका आशिल्लो बरे भाशेन, तो खंय वयता. जाल्ली वस्त तांकां मेंटेन जायना. हें जातलें तें. सो द होल थिंग इज हांकां कोणा इंटेन्शन ना करून दिवपाचें. आय एम चॅलेंजींग द गव्हर्मेंट. मेक मी द चेअरमॅन. I will protect all 23 creeks. I will protect the river Sal. Make me the chairman. Give me a fund for this next 8 months and I will execute it. Execute it with sincerity, with accountability. I will take all my sarpanches. जावं तो कोलवा सरपंचाक येता, बाणाले सरपंच झेवियराक येता, वारकी सरपंचाक येता, कुरमणी सरपंचाक येता, व्हडले सरपंचाक येता आनी आमगे केडशी सरपंचाक येता. सगळे मुगे सरपंचाक घेवन ते हाडीन तुमगे सरपंचाक घेवन वी वील एक्झिक्यूट इट टुगेदर आनी लोकांक घेवन. आय थिंक दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. So give me, हांव मागोता, give me responsibility. I am asking for responsibility. Because you are not doing it. Put me in charge of doing it. Give me the right fund and I will show you how to do it. सत्तरी माल कृषी प्रधान तालुको म्हणून वळखतात. हांगा वेगवेगळ्या प्रकाराची पिकां घेतात. मात हालींच्या काळात सत्तरी मोठ्या प्रमाणात आंब्याचें उत्पादन घेतना दिश्टी पडटा. महाराष्ट्र राज्य आंब्या खातीर फावाद आसले तरी आतां सत्तरीच्या आंब्यांकूय मागणी वाडल्या. पळयात.
पाली 70चो शेतकार राजेश सिंग हाणें आपल्या बागायतीत मोठ्या प्रमाणात आंब्याची लागवड केल्या. सुमार 10 एकर जमनीत 1,500 आंब्याची झाडांच लायल्यात. वेगवेगळ्या 26 प्रजातींचे आंबे ह्या बागायतीत आसात. देखीक मानकुरा, सिंधू, हापूस, केसर, लडू, तोतापुरी या प्रजातीच्या आंब्यांचे पीक घेतात. आता सध्या आंबे पिकपा खातीर तयार जाल्ल्या उत्पन्न मेळपाक सुरवात जाल्या. राजेश सिंग हांच्या बागायतीतल्या आंब्यांक बाजारात बरी मागणी असून गोवा बागायतदार तसेच हेर आस्थापना अंतर्गत हे आंबे विकतात. तसेच गिरायकांचे मागणे प्रमाण गोंय, महाराष्ट्र, मुंबई आणि गुजरात अशा वेगवेगळ्या राज्यांनी हे आंबे धाडटात म्हणून राजेश सांगता. आमचेकडे आंबा आसा, काजू आसा. आंबाचे मेन म्हटल्यार माझ्याकडे केसर आसा, मानकुराद आहा, सिंधू आहा, रत्ना आसा, आम्रपाली आसा आणि बारीक बारीक अशी 26 व्हरायटी आसा. तर हे वर्सा पहिली जी फ्लावरिंग येयलें ती बरी सेट जाली आणि तेजे मागीर सेकंड फ्लावरिंग मेल फ्लावरिंग भरपूर येलो, तेजे खातीर सगळे फ्लॉप झाले. थर्ड फ्लावरिंग बरें आसा. आतां माझे हार्वेस्टिंग सुरू आसा. केसर आणि मानकुराद दोन्ही थोडे हांव हार्वेस्ट करून दवरलेले आहा, म्हणजे फॉर ट्रायल. ते बरें पिकलें ते, म्हणजे 2 दिसांनी तेका आनी बरे कलर येतले. तर माझे आता ॲटलिस्ट 7-8 तारखेच्यान आमी सगळे गोवा बागायतदारचे जे स्टोर आसा, डिपार्टमेंटल स्टोर, तांकां घालूंक प्रॉमिस करतले. आणि ही माझी जी केसर आसा ती प्रोडक्ट चड आसा म्हणून 70% हांव गुजराताक धाडटलो फॉर एक्सपोर्ट. करता ना 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 ते कितें करता तांकां, पण आमी गुजरात धाडटा, मुंबई धाडटा, थंयच्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करता. सर तुमकां केसर. तुमचे लास्ट टाइम भायर अमेरिकाक बी गेल्ले, सो ह्या वर्सा तुमचे तशें कितें आसा? हे वर्सा वचपाचें खूब डिफिकल्ट आहा, एक्सपोर्ट जावपाचें खूब डिफिकल्ट आसा. आणि मानकुराद आमचे हांगाच खपता सगळे बरें. आणि आमी ऑर्गेनीक पिकयतले. तुम्ही बघू शकता, हांव 2 ट्रक गवत हाडून दवरलेले आहा. गवतान फूल पिकयता? सगळे फूल गवतान पिकयता. हो पळय, थंय 2 ट्रक गवत आहा. सो तुम्ही म्हणजे ह्या वर्सा तुमचे पीक बऱ्या प्रमाणात येयला, सो तुमकां हय, देवानी हे वर्सा म्हाका खूब बरें दिलें. सो बाजारपेठी बरी मेळटली म्हणटा तुमी? हय 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 हय. आणि आमी ॲटलिस्ट 15 दीस बेगीन आसा न्हू. हय. जी आमी कल्चरल प्रॅक्टिसीस हे करता तेजेनी म्हाका 15 दीस पयलीं एडवांटेज मेळ्ळा. आतां साधारण आमी जी हे केलें कॅल्क्युलेशन, माझे 15 टन ही आसतले मानकुराद, 10 टन माझे सिंधू आसतले आणि 60 टन केसर. केसर हे तीन व्हरायटी आहा तीच व्हडली आहा? व्हडली आहा. हय. आणि बाकीची 2-2 आसा अशे. हय. 2-2 झाडां. सो तुमची आतां आमी आतां कितलीं वर्सां जाली तुमी करता, सो तुमची जी गिरायक आसा ती डायरेक्ट तुमचे कडेन येता? हय 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 हय. आमकां आतां म्हणजे कस्टमरा कडेन वचपाचे हे ना, येता लोक. लास्ट इयर हांव फूल गोवा बागायतदार सप्लाय केला. आता तेंचे डिमांड चालू आसा. लोक म्हणटा तांकां येवन विचारता, वाट पळय राकेशाचे आंबो केन्ना येतलो रे. कितें आमी जे नॅचरली पिकयता आणि केमिकल तुम्ही खंयचे बी जाय तरी केन्ना बी कोणी व्हरून टेस्ट करपाचो. पेस्टिसायड रेसिड्यू अजिबात जावचे ना हेचे भितर. नमस्कार. सत्तरी कृषी प्रधान आसा आणि आमकां खबर आसा की सत्तरी खुबशे वेगळे पीक घेतले गेले वयता. आंबे हे फक्त महाराष्ट्रांतच जायना तर गोंयांत सुद्दां जाता आणि सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात पीक घेवपी आमचे राकेश सिंग हे सुद्दां हांगासर एक प्रगतीशील आणि सक्सेसफूल एक शेतकारी आसा. गोंयचो आंबो ह्यो मानकुराद आसा, मात राकेश सिंग हेणे आपल्या शेतान वेगळे प्रकारचे एकूण 26 प्रकारचे आंबे लायलेले आसा आणि सध्या तेजे हार्वेस्टिंग सुरू जाल्ली आहा. गोंयचो आंबो म्हणटा तो मानकुराद आणि मानकुराद सुद्दां सध्या तेजे पीक घेवपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि सध्या तेंच्यांनी आंबे काडपाक स्टार्ट केल्ले आसा. सध्या टप्प्याटप्प्याने आंबे काडपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि बाजारपेठे सुद्दां तेका खूब व्हडली मागणी आसा. एकूण 10 एकर जमिनीन तेंची ही आंब्याची लागवड आसा आणि 15 टन आंबे तेका मानकुराद मेळटा. तशेंच वेगळे केसर आसूनी, सिंधू आसूनी, तोतापुरी आसूनी, नीलम आंबे आसूनी अशे वेगळे 26 प्रकारच्या आंब्याची जाती तेणी हांगासर लायिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. हवामान बरें उरल्यार अंदू गोंयचो गोड मानकुराद आंबो सवाय जावपाची आस्त आसा. तसो अदमास लेगीत विक्रेते उक्तायतात. सध्या दिवचलच्या बाजारात मानकुराद आंबे येवपाक लागल्यात, मात तांचें प्रमाण कमी आसा. पळयात.
मानकुराद आंबे म्हणटकीच लोक पिशे जातात. गोंयांत पिकपी मानकुराद आंब्याक तर लोक घुरी घालतात. अंदू दिवचलच्या बाजारात मानकुराद आंबो येवपाक कळाव जाला. तरी लेगीत आंब्याक बरे पीक आयला. फुडल्या 15 दिसां भितर बाजारात व्हडा प्रमाणात मानकुराद येतले असो अदमास आसा. मानकुराद आंब्याचे प्रमाण वाडटकीच सवाय जावपाची आस्त आसा. लेट येयल्या पूण फुडें कशें कितें वातावरण भरपूर पीक हवामान जर असेच उरले जाल्यार मे म्हयन्यात भरपूर मेळटलो 400-500 रुपया सवाय जातलो भरपूर लोकांक खूब खावपाक 600 मोठी सायज आनी धाकटी सायज 1200 खंयसून हाडटाय आंबे हे आमचे पेडण्याचे मागीर गोंयचेच गोंयचे म्हणून आंब्याचें पीक कशें आसा आसा बरें आसा म्हणजे बरें वातावरण उरलें जाल्यार खूब मेळटलें खूब मेळटलें कित्याक म्हणजे स्लो आसा तर म्हारग रेटीक परवडोंक जाय म्हळ्यार लोक सवाय जावपाक रावले लोक आनी रावता म्हणटात गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाला कार्यकर्ते नेटान प्रचार करतात. हे वेंचणुके खातीर फोंडेचे लोक भाजपाचो उमेदवार रितेश नायकाक भरभरून मतां दितले. तशेंच हे पोट वेंचणुकेक भाजपाचोच उमेदवार जिखून येतलो असो दावो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन केला. म्हापशां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो. म्हाका दिसता की फोंडा बायपोलान चड वेळा कारण म्हाका केरळ राज्याची जबाबदारी आसा कंदूर जिल्ह्याची त्यामुळे हांव चड वेळ दिल्ली किंवा थंय उरता. तरी पण टायम काडून हांव गेल्या आठवड्यान एक दीस फोंडा गेलो आनी कालूय फोंड्या गेलो आयजूय फोंड्या वतलो. पण भारतीय जनता पार्टीची एक व्यवस्था संघटन म्हणून बरी लागिल्ली आसा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता ते लक्ष घालून आसात. आमचे मंत्री आमदार सगळे वतात आणि खास करून आम्ही जरी गेले सगळे असेल तर ते वातावरण पण त्यांचे कार्यकर्ते स्थानिक नगरसेवक नगराध्यक्ष हे सगळे पूर्णपणे काम करतात आणि ज्या तरेचो उत्साह जर पळयलो आसत वेगवेगळे येत आसात. कालूय आमचो एक कावन्सिलर आमचो अध्यक्ष दामू बाबू नायक तांकां काल तेंचे बरोबर ते प्रचाराक काल आयले जातात आणि त्यामुळे डे बाय डे आमचो प्रचार हे जे आसा हे थंय वाडत आसा आणि 9 तारीख जे इलेक्शन जाता तो पूर्ण विश्वास आसा. ज्या तरेन प्रचार आसा ज्या तरेन मुख्यमंत्री थंय प्रत्येक वेगवेगळे थंय वचून मेळटात आनी लोकां कडेन उलयतात उत्साह लोकां मदें दिसता आनी त्यामुळे पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी उमेदवार रितेश रवी नायक हे 9 तारीख निवडणूक जातली त्याच्या भितर फोंड्याचे सगळे नागरीक मतदार तांकां भरभरून मतां दितले आनी भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो फोंडा मतदारसंघ बाय इलेक्शनाक निवडून. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.